रस्त्यांचो दर्जो तपासपाचे रायट्स एजन्सीक दिल्ले कंत्राट फाटी घेता। तशेंच रस्त्यांचे निविदे खातीर 20% परस कमी बोली लायल्यार तितलीच बँक गॅरंटी घेवपाचेर विचार करता म्हणून मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी विधानसभेत सांगले। रस्त्यांच्या निविदे संदर्भात विधानसभेत बरीच चर्चा झाली। कामाच्या एस्टिमेटमा परस 20% कमी बोली लावून एकाद्र्यान काम हातान घेतले आणि ते केले जाल्यार कामाचो दर्जो बाबत जातलो इतले मात खरें। तेन्ना 20% परस कमी बोली लावपाचे परिपत्रक फाटी घेवचे म्हूण आमदार निलेश काब्रालान मागणी केल्ली। पयली रस्त्याच्या कामाची निविदा काढली काय तिका बोली लायतना 20% कॅपिंग लिमीट आशिल्ले, पूण सरकारान नवे परिपत्रक काढून हे कॅपिंग लिमीट 20% परस उणें लावपाची मेकळीक दिल्ली। गोयच्या रस्ते कॉन्ट्रॅक्टरांनी हाका विरोध केल्लो। सोमारा याच विशयावयल्यान विधानसभेत बरीच चर्चा जाली। हाचेर उपरांत विजय सरदेसाय, विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव, चंद्रकांत शेटये, एल्टन डिकोस्टा आनी हेरांनी उलोवप करून आपआपले म्हणणे मांडले। सगळ्यांचे म्हणणे आयकून घेतल्या उपरांत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले, रस्त्यांच्या कामाच्या दर्जाचेर कशीच तडजोड करचे नात। या नादी दिल्ल्या सगळ्या निविदांचो अभ्यास करून हाचेर कितें उपाय काडूं येता हाचेर विचार करता म्हणून मुख्यमंत्र्यान जाप दिली। एक लक्षण हाडपाचें स्पीकर सर 0.01% हा म्हणजे इतलेच ऑनरेबल सीएम म्हणजे तुम्ही जर 20% बिलो सर्क्युलर जो आसा हो कित्याक काडलो तेजेर म्हाका रिप्लाय दिवना, पूण इतले वर्सां तो चालू आशिल्लो, आतां कित्याक काडपाक पडलो हे ऑनरेबल सीएमान सांगचें। पूण म्हाजें इतलेच रिक्वेस्ट आसा ऑनरेबल सीएमान, जे 3% परफॉर्मन्स गॅरंटी जी जो कॉन्ट्रॅक्टर दिता एट द टायम ऑफ एक्झिक्युशन जे काम पडटा ताका, आनी मागीर एडिशनल 0.1% 0.1% for 10% to 20% आणि 0.2% for 20% and above जे आसा इन एडिशन टू 3% ही मिनिमम जाता स्पीकर सर। आज कॉन्ट्रॅक्टर स्पीकर सर काम घेता आनी एक्झिक्यूट करना, त्यांका नॉर्मली पीडब्ल्यूडी सर्क्युलर प्रमाणे 2 कामां वयर तिसरें काम करपाक मेळना, पूण तेजें मॉनिटरींग जायना स्पीकर सर। तिसरें चवथें कंप्लीट करता बगर 100% कंप्लीट करता, तेका कंप्लीशन सर्टिफिकेट घेना, खंयचें कंप्लीशन सर्टिफिकेट घेना कॉन्ट्रॅक्टर, तेजी आपणाचे परफॉर्मन्स गॅरंटी जी पयली दिल्ली ती घेवपाक कोण वचना, कित्याक ते फॉर्मेलिटी करता म्हळ्यार कोण सोडून दिता। म्हणजे इतले जे आसा हांव हे कितें हाडटा ऑनरेबल सीएमाचे नदरेन की क्वॉलिटी कॉम्प्रोमायज जावची ना हे एश्युरन्स दिले, पूण कॉन्ट्रॅक्टर हे करचे ना कित्याक जे निलेश बाबान सांगला की 35% 45% बिलो मारपाचो जो हे आसा, आणि तेंच्यानी स्पेसिफिकली सांगला की सब स्टँडर्ड पॉइंटेड सांगता सब स्टँडर्ड काम जावपाची शक्यता आसा आणि हे जाता। कारण कितें आसा स्पीकर सर, हो एलक्यू जो आसा एलक्यून रिप्लाय दिल्लो आसा की कितले जाणांचे अशें सब स्टँडर्ड काम जाल्लें आसा आनी तांकां नोटिसी शोकॉज नोटीस सर्व केला। हितून 29 कॉन्ट्रॅक्टर्स आसा तांकां नोटिसी सर्व जाल्या आणि तेन्ना कितें जाता स्पीकर सर की बिलो 20% हे करताले कोट करताले, आणि बिलो 20%ान इतले जाता सब स्टँडर्ड काम जो आता 35 to 45% समज जाले जाल्यार तितून कितल्याच प्रमाणात जावं शकता की कॉन्ट्रॅक्टर काम जे आसा ते सब स्टँडर्डूच करतलो। जेन्ना एस्टिमेट आमचे इंजिनियर करता तेन्ना ते सगळे आयटम्स घालतात, 35 to 40% कामूच जावंक शकना। इश्यू कितें जातलो, हे काम इतले लो स्टँडर्ड जातले की परत हाचेर परत कॉस्ट जास्त घालचो पडटलो। इतले जर लो सकल मारतात आणि ते कशें तांचे चलता, आता सगळ्यांनी उलयले त्या भशेन एस्टिमेटाचे इतले सकल जर वचूं येता म्हळ्यार कामूच करप ना। एक की डुप्लिकेशन ऑफ वर्क जाता, ओ ते काम करनासतना पयशे वतात। मी ज्यो गजाली सांगल्या म्हणजे हे सगळे लक्षात घेऊन हांव सर्क्युलर काडल्या उपरांत आतापर्यंत म्हणजे आमी काडल्या उपरांत आतापर्यंत जे कितें जालें तें चॅक करता पयलीं, आणि हांव फाटल्या रायट्साक आमी सद्याक बंद केला, कारण फाटले जेन्ना आमी हे केले रायट्स बंद केला आत्ता ते फाटले सगळे रायट्स चॅक करताले, मुखार रायट्स आसता पण आत्ता तरी रायट्स ना आमच्या कडेन। आमी दुसरो एजन्सी जी आहा ती ऑन बोर्ड घेतल्या। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।